दोतोर दळवीचेर हल्लो करपी दोतोर आर वेंकटेश म्हणटा ताची खंय सुमार £1 कोटीची बिलां पेंडिंग आसा. He is supposed to pay me 70 lakh rupees, 70 lakhs. I went to ask him. He started beating me. He started telling Vishwajit Rane told him not to pay. He is telling Vishwajit Rane, health minister told him not to pay. He is putting the blame on Vishwajit Rane, yeah. And he started eating me. He started eating me on the. Enough. Government has to pay. Government has to pay. हल्लो जावन सगळो धुडगूस जातकच सुवातेर पुलीस पावले. ताणे उपरांत दोतोर वेंकटेशाक धरून पुलीस स्टेशनार हाडलो आनी उपरांत 108 जीएमसीन व्हेलो. असॉल्ट केस जाला फायटिंग चालू आसा. सो अकॉर्डिंगली आमचो स्टाफ गेल्ले आमी विजीट केली हांगा सर. थंय पळयत जाल्यार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस संजीव दळवी ताका कोणी तरी डॉक्टरान असॉल्ट केलेलो अँड वी व्हेरीफायड दॅट द डॉक्टर हू हॅड असॉल्टेड द डायरेक्टर हिज नेम इज आर वेंकटेश इन चार्ज आय थिंक इज अ डायलिसिस सेक्शन इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल. आय थिंक ही हॅड विजिटेड फॉर सम ऑफिशियल पर्पज आनी थंयसर तेंचे कितें तरी मदीं तेंचे मदीं कितें तरी उलोवप जालेलें आनी ताका लागून कॅबिनान तेन्ना गाणं तुजें कितें रॉड मारलो असो इज वॉट दे आर सेईंग. बट वी नीड टू एक्झॅक्टली टेक द स्टेटमेंट अँड टेक द कंप्लेंट फ्रॉम द डायरेक्टर अँड इफ इट इज रेडी टू गो अहेड then we will definitely register. So अजून काय फाईल करूंक ना because the director himself had taken a step and proceeded to GMC for treatment since he was assaulted on the head. बरं डॉक्टर वेंकटेश हिंगा कसो पावलो कोणे हाडलो? डॉक्टर वेंकटेश आम्ही विजीट केली न्हू तेन्ना तो सकल आशिल्लो इंजर्ड पोजिशनान आमी घेतलो आनी आमच्या स्टाफान आमच्या गाडयेन ताका हाडून आतां 108 येयली ताका आतां ट्रिटमेंटाक रिफर केला. वी आर वेटिंग फॉर द इंजर्ड कंप्लेनंट न्हू. कंप्लेनंट जायत न्ही आमकां. कंप्लेनंट तो कितें म्हणटा त्या प्रमाणे विल गो अहेड. दळवीचेर हल्लो जाला म्हूण कळटनाच थंय पाविल्लो प्रत्यक्षदर्शी दोतोर बाळकृष्ण पैन प्रुडंटाक प्रसंग सांगलो. हांव जेवन मातसो भायर रावंड मारतालो ताजेर तितून व्हडलो आवाज आयलो म्हाका. डॉक्टर संजीव दळवी डायरेक्टर व्हडलो आवाज केलो ताणें. पूण आवाज केलो दार उगडून तें एक आमचे एकावंट्स ऑफिसर आशिल्ले आल्झेरा म्हणून ताणें म्हाका उलो मारलो व्हडलो. हांव दार उगडून भितर गेलो तर ताणें ताका गळ्याक गट धरून हें केल्लो आनी ताका हें करून ताका पयलो सोडून घेतलो. मीन टायम डॉक्टर दळवीचे हें येतालें रगत येतालें. हय ताचे दोन कडेन ताका हें जालां आसलें. एक सायडीक नेका कडेन आनी एक हांगा वयर ताका हें जालें. 3-4 स्टिचीस पडले ताका. सो ते करून रोखडेच जातून ताका सोडून घेवन ह्या मनशाक आमी टॉयलेटीन ताका बंद करून घेतलें आनी मागीर हांवें पुलिशेक आपयलें आनी 108 आपयलें आमी. रोखडेच दोतोराक जीएमसीन व्हेलें. टॉयलेटीन आनी दरवाजो फोडून कितें उडी मारली दिसता आनी ताजें म्हाका दिसता फ्रॅक्चर कितें जालां तो आसा थंय कॅज्युअलिटीन आसा थंय तो. उपरांत सांजे उसरा जखमी दोतोर दळवीन लेखी कागाळ दिली. पणजे पुलिसांनी दोतोर वेंकटेशा आड IPCची कलम 341, 353, 324 आनी 504 हे खुनाचो यत्न आनी बाकीच्या गुन्यांवा खाला कागाळ नोंद केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.